हालेलुया 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 स्तुती आणि जयकार हालेलुया हात उभारून गाव्या हालेलुया ताल्यो पेटून गाव्या हालेलुया सगळ्यांक पळोवन म्हणुया हालेलुया सटाक शिकोव्या हालेलुया सगळ्यांक पळोवन म्हणुया हालेलुया सटाक शिकोव्या हालेलुया हसून सगळे गाव दीत हालेलुया हसून गाव्या हालेलुया हसून सगळे गाव दीत हालेलुया हालेलुया गाऊन मेळ्ळी आमकां भलायकी हालेलुया गाऊन आमचे आवकू सोडोवया हालेलुया गाऊन मेळ्ळी आमकां भलायकी हालेलुया गाऊन आमचे आवकू सोडोवया हालेलुया 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 स्तुती आणि जयकार हालेलुया हात उभारून गाव्या हालेलुया ताल्यो पेटून गाव्या हालेलुया 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 स्तुती आणि जयकार हालेलुया हात उभारून गाव्या हालेलुया ताल्यो पेटून गाव्या हालेलुया 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 स्तुती आणि जयकार हालेलुया हात उभारून गाव्या हालेलुया ताल्यो पेटून गाव्या सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो माथेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या सा माथेवाचो 6वो अध्याय वोळ 1 तावन 4 पर्यंत दान धर्मा विशांत शिकोवन तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर म्हणून तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया नाजाल्यार तुमच्या सर्गेच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभाचो ना देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात खरेंच हांव तुमकां सांगतां तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं अशें
तुजें दान धर्म गुठान जावं आनी गुठान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. मान जोडूंक न्हय, पून जोडूंक दान करया. मान जोडूंक न्हय, पून जोडूंक दान करया. ह्या वर्सा करेस्माच्या सुरवेरस आमच्या भाग्यवंत बापान पापसाहेबांनी एक मोठो एक संदेश दिला आनी संदेशाची उतरां अशीं आसात. नो मॅटर हाऊ मच टायम स्पेंड इन फास्टिंग, नो मॅटर हाऊ मच यू स्लीप ऑन ए हार्ड फ्लोर and eat ashes and sigh continually, if you do no good to others, you do nothing great. तूं कितलो वेळ उपास करताय, या कितलो वेळ तूं धर्नीर न्हिदताय, या गोबोर खाताय, या दुखांनी तूं रडताय, जर तर तूं आनी एकल्याक कांय बरें करिनाय जाल्यार तुवें कांयच करूंक नाय. हीं उतरां आमच्या पापसाहेबाची ही आमकां आज जागयतात. आमच्या संप्रदायीक चिंत्रा प्रमाणे आमी उलयत आसतना आनी सांगतानाय पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत मागणें, उपास आनी दान धर्म म्हणून आमचीं उतरां वळटात. पूण पवित्र पुस्तकाचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार सुरवेर जेजून दान धर्मा विशयांत सांगलां. उपरांत तो मागणें आनी उपासा विशयांत उलयता. मागणें म्हजो संबंद देवा लागीं दवरता. उपास म्हाकाच हांव इल्लें उणें करन घेता. देवा लागीं संबंद दवरून म्हाकाच हांव उणें करता आसतना कितें म्हाका मेळटा तें हांव हेरां लागीं वांटून घेतना मात्र तें दान धर्म जाता. देखून आज ह्या नियाळ वेळार मोगाच्या भावा भयण्यांनो, हें दान ह्या धर्म कितें करचें आसा, कशें करी जाय म्हणल्यार आमी आज नियाळ करया. कुडींत ऊन आसचो. नांव ताचें कमजीबाई प्रजापती, गुजरातचो एक व्यक्ती. भीक मागता. फाटल्या जायत्या वर्सां हांव भीक मागता. पूण ताणें येदोळ म्हणसर भीक मागलें 80 लाख रुपये ताणें चेडवां भुरग्यांच्या आनी अति दुबळ्या चेडवां भुरग्यांच्या शिकपा खातीर दान दिल्यात. फाटल्या दिसांनी गुडसुलांनी जियोच्या स्लम्स म्हणटा आमी झोपडपट्टीन जियोच्या तसल्या 10 जाणां ल्हानशा चेडवां भुरग्यांक आनी फाटल्या सुमार वर्सां हांव भीक मागोवन केल्लें जमयलें दान ह्या भुरग्यांक 10 जाणां भुरग्यांक हांवें खाणाच्यो मुदयो करून दिल्यो. एका मुदये फाटल्यान 13,000 रुपये खर्च जाल्यात. म्हणजे 1,30,000 रुपये ह्या 10 भुरग्यांक ताणें मुदयो करून दिल्यो जाल्यार आज ताका जायतीं जाणां शाबासकी दिते आसात. हाचें दान धर्म वर्तें न्ही ह्या मनशाचें. तुमी आयकलां जावंक पुरो. ल्हानसो भुरगो आयस्क्रीम पार्लराक आयस्क्रीम खावंक गेल्लो. सांजेचो वेळ तो. पार्लरान मस्त लोक आसलो. आनी त्या वेटराक आपयलो. आपूण सगळ्याचें मोल पुरा विचारलें. सकड मोल विचारन एक आयस्क्रीम हाडूंक सांगता वो. ताचें मोल 30 आनी 5 रुपये. वेटराक पुरो जाला. तो वेता म्हणटना परतून फाटीं आपयता. फाटये हाचें कितलें मोल परतून. तो म्हणलो हाचें 25 रुपये. ताका इल्लो राग येयलो. पुरो आसानी जाल्ली. तर म्हाका 25 दी म्हणलो भुरगो. 25 रुपयांचें आयस्क्रीम केलें. लास्टाक चरको उठोवन चलता आसतना आनी बशयेंत 30 आनी 5 रुपये दवरल्यात. 25 रुपये आयस्क्रीमाचे, 10 रुपये त्या स्टिवार्डाक, त्या वेटराक टिप्स. आनी त्या काणयेच्या अखेरीक तो बरयणार बरयते आसा. हे 10 रुपये टिप्स पळोवन वेटर रडलो खंय. चिरक्यान 30 आनी 5 रुपयांचें खावन वशें तें आसलें. पूण ताणें ताकाच इल्लें उणें करन ह्या वेटरांनी सांजेर घरा येताना भुरग्यांक कांय पण इल्लें वरी जाय म्हूण सांगून 10 रुपये टिप्स दवरल्यात. एका चिरक्या भुरग्याचें, ल्हानशा नेणट्या भुरग्याचें दान धर्म मोगाच्यान. एक ल्हानशी एक डॉक्युमेंटरी हांवें पळयली. रेल्वे स्टेशनांत एकलो थंय बांकार बसून बूक वाचते आसा. बूक वाचून जाल्या मागीर थंय देगेन आनी एकलो भुरगो बसला. कुड्डो ताका दोळ्या दिसनात. वो आस्ते आसा. ताणें बूक वाचलो आयकून वो कुड्डो भुरगो आस्ते आसा. मागीर इल्ल्या वेळा उपरांत वो भुरगो त्या बूक वाचच्या तरणाट्या लागीं म्हणटा आसा, तुज्या नंतर म्हाका दिताय गे. देखून तो तरणाटो म्हणालो, तुका काल्याक सायबा हो बूक, तुका दोळ्या दिसनांत. परतून हो कुड्डो भुरगो म्हणटा, तूं मेल्या उपरांत म्हाका दिताय गे.
आनी ताचे उपरांत ताका थंय कॅप्शन दिलां थंयसर, तुजे दोळे दान दी. भाव भयण्यानो, दान धर्म म्हणटाना मुखार आमी पळयतले हांव विविध हंताचेर हें वचोंक जाय. आज सगळ्या संवसारार 169 कंट्रीनी कॉलगेट पेस्ट उपयोग करतात, ह्या कॉलगेटाचे प्रोडक्ट्स यूज करतात. पूण ह्या कॉलगेट प्रारंभ करता आसतना त्या दुनियाची एक चरित्र आमी वाचली जाल्यार मोगाच्या न्हू, कांयच नासतना हाणें प्रारंभ केल्लें. सुरूच्या म्हयन्यांत आयिल्ल्या आदायांत 10% हो विंगड दवरता चॅरिटी खातीर म्हूण सांगून. बिझनेस वाडटा आसतना दुसऱ्या म्हयन्यांत 20%, अशेंत वाडून वता आसतना मुखार 50% हाचें आयिल्लें तें कितें ताका सर्तीक मेळिल्लें वो दान धर्म करून सुरू करता. आनी त्या पासत आसतलें देवान ताका बेसावून गेल्लें. आज संवसारार हर एका गांवांनी हें प्रोडक्ट विकून आसा. आज आमी पळयता आसतना मोगाच्या न्हू, ह्या प्रकृतींत आमी पळयलें जाल्यार हर एक जिवी, हर एक संगत दिते आसा, दिते आसा, दिते आसा. म्हाका आनी तुमकां एक आपोवणें आज, आमी केल्ल्या विशांत न्ही मोगाच्या न्हू, आमी दिल्ल्या विशांत आज वडपण बगा जाय. आमी केल्ल्या विशांत न्ही, आमी दिल्ल्या विशांत आमी वडपण बगा जाय. आनी ह्या विशांत हेरांनी आमचें वडपण उलय जाय. प्रकृतीर आमी पळयलें जाल्यार झाडां जावं ती तीं फुलांची या फळांची निरंतरी दितात. सूर्य, चंद्र, पावस हें सगळें दिवनूच आसा. कम्युनिस्टाचें जड मोगाचें न्हू, मार्गादेगेन उदक घालनासतना वाडचें, तातूंय वखदाचो गूण आसा. खंय पळय तिपरा लागून बोटाक एक ल्हानसो गाय जालो जाल्यार 2 पानां चिड्डून दवरल्यार गाय तक्षान सुमार जाता. तातूंय दिवचो गूण. एक बरयणार अशें बरयता, हर एक तनाची पालवी आपयता खंय बोकडेक या गायक, ये म्हाका खा, म्हाका खा, म्हाका घेवन वच. हर एका ह्या जिबीचें ह्या संवसारांत त्या देवान रचल्या हर एका जिबीचो गूण दिवचें, दिवचें आनी दिवचें. तांकां दिवन पुरोच जायना. खंयच्याय आंब्या रुखान आज म्हणसर एक आंबो केल्लो ना न्ही गे, दितास. खंयच्या काजूच्या रुखांनी कांय ताकात म्हणून दवरलें ना, पिकल्ल्या कुडले सकयल पडटा, आमी विंसून खाता, आमकां म्हूण दिता, कोण येता ताका खावन वसा म्हणटा. तर मोगाच्या न्हू, आज आमी हो नियाळ मुंदरशीत आसतना 3 हंतांचेर नियाळ आमी मुंदरसिया. पवित्र पुस्तकांत दिवच्या विशीं कितें सांगलां, दुसऱ्या भागाक येताना कशें आनी कित्याक आमी दी जाय, आनी तिसऱ्या भागाक येताना आमी कशें दिवचें, आमी कशें दिवचें या आमी कितें करचें ह्या विशयांत एक मोठो नियाळ. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथ 14वो अध्याय ओळ 17. अब्राहम झुजाक वचून पाटी येवच्या वेळाचेर मेल्कीसदेक याजक उंडो आनी दाकां सोरो आण अब्राहमाक दान दिता. आनी उपरांत अब्राहम वेच्या प्रास पयलें ताणें कितें सगळें त्या लढायेच्या झुजा उपरांत जोन हाडिल्लें गे दांतलें एक याजकाक दिता. याजकाक गरज ना ताची, कित्याक म्हळ्यार कोणाक आयिल्ल्यांक तूं वांटून दी म्हूण सांगून याजकाक दिवन चलता. लेवितांच्या पुस्तकांत अध्याय 20 आनी 7 ओळ 30, हर एकांतलें दांतलें एक विंगड दवर आनी दी. द्वितीनियम 14वो अध्याय ओळ 22 तावन 20 आनी 9 पर्यंत भोव अपुरबायेचें वाचप मोगाचें न्हू. आनी तूं परत आमकां सांगता दांत एक कितें आसा तो तूं विंगड दवर, तें तुजें न्ही तें. आनी भावानो भयणीनो, मालाकी प्रवादेचें ग्रंथ 3रो अध्याय ओळ 7 तावन 12 आमी वाचता आसतना आमकां दिसता मालाकी प्रवादी आमचे थंय एक गुन्यांव माणटे आसा. थंय सरेस्पर देव प्रवाद्या मुखार उलोवन म्हणटा, तुमी म्हजें सोरलां, तुमी म्हाका दिजें आसलें दिवंक ना, तुमी दिवन पळया, हांव मोळबाचीं दारां उक्तीं करतलों, धाराळ मापान तुमचें तें हांव दितलों आनी तुमकां भरोवन वमतातलें. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांब पावलो 12वो अध्याय 13वी ओळ, कितें तुमचे लागीं आसा गरजेवंता लागीं वांटून घेया. आनी हेंच तें मोगाचें न्हू. जुवांवचें पयलें पत्र 3रो अध्याय ओळ 17, जर तर तूं एका गरजेवंताक पळयताय दोळे दांपी नाका, आसा तें वांटून घे आनी तूं मुखार वच. ह्या पासत जेजून स्वस्त सांगलें 5000 लोकांक वाटच्या प्रास पयलें. सिसांग म्हणटा जेजू, तुमी तांकां खाय पुणी इल्लेशें दिया, तुमी तांकां दिया. तो कितें करता तें ताकाच कळीत आसलें आनी सिसा मरी फातो वांटून दिता आनी निमाणें म्हणटा की तेंच पाड करिनाकात. सकट जमया, परतून गरजेवंत आसतले तांकां आमी परत दिया. पवित्र पुस्तकाचेर एक मोठ्यान आमी दिश्ट घाली जाल्यार आबेलान सुरवेर काणीक जावन देवाक दिली. अब्राहमान आयल्या त्या गांजणांक एक सत्कार दिलो.
जुझेन ताच्या भावांक बॉक्साने दिलें. रुथान तिच्या सासूमायक सहकार दिलो. जरमायान आनी हेर प्रवाद्यांनी आपणाचे जिणयेचेंत समर्पण दिलें. दानियेलान ताच्या सांगात्यांक धैर्य दिलें, कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी. आबिगेलान उपाशी आसल्या दावीद रायाक उंडो आनी कितें जाय तें सर बाकरी हाडून दिली. जारेपाच्या विधवीन निमाणी उरिल्ली ती अर्दी बाकरी समेत त्या प्रवाद्याक दिवन सोडली. नव्या सोल्ल्याक आमी येता आसतना ते एक जाण उदेन तिचे जाणटे मोलादीक वस्तू हाडून दिवन गेले. जुझेन मोरयेच्या पतीन आपणाचें बापाय जावचें हक्कच दिवन सोडलें. एक पस्को बापाय जावचेंच वर्तें म्हूण ताणें लेखलें. आपोस्तालांनी तांचें कुठां म्हणस दिवन सोडलें. जाकेवान ताची आस्त दिली आनी बरें मोनूच ताणें दिलें. तो भुरगो 5,000 आनी 4,000 लोकांक वाडटा आसतना धाकटो भुरगो ताचे लागीं आसले ते 5 जवाचे उंडे तेच ताणें दिलें. सिमयावन सिरणाच्या सिमावन भावा भयणानो ताचो खांद दिलो. हे हर एक गणितां आमकां बरोवन दवरल्या जाल्यार आमी कितेंपणी दी जाय. आरी मातेच्या जुझेन ताचो फोंडूच दिलो आनी विधवीन निमाणी आसली 2 रुवयो त्योच दिवन सोडल्यो. अशें म्हणटा आसतना प्रकृतींत आमी दिवचें पळयता. पवित्र पुस्तकांत निरंतरी दिवची एका उपरांत एक गणितां ह्या विशयान सडीत नियाळ तुमी करा, पूण हें दिवची गणितां जायतीं आसात. दुसऱ्या भागाक आमी येता आसतना पवित्र पुस्तक कित्याक दिजे आनी कशें दिजे म्हणल्या विशयांत आमच्या लागीं स्पश्ट सांगता. आपोस्तलांची कृत्यां 20 अध्याय वळ 30 आनी 5. सांपावलो म्हणटा दिवच्यांत आसलो संतोष घेवच्यांत ना. देर इज मोर जॉय इन गिवींग दॅन रिसिवींग. हें समजल्ल्या वेळार मोगाच्यानो सगळें आमचें चिंता बदलता आनी निजावणी दिवच्यांत मेळिल्लो तो संतोष आनी तृप्ती घेवच्यांत ना. देखून आमी दिवच्यांत संतोष आनी तृप्ती भोगूंक पावा जाय. तोच सांपावलो कोरिंतकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 9व्या अध्यायांत. तो थंयसर जेरुजलेमांत आसच्या पवित्र सभेक कश्ट आयल्यात. तांचे पासत तुमी कितें पूण इल्लें तें दी जाय म्हूण सांगून विनंती करच्या वेळार आनी निमाणें तो म्हणटा 9वो अध्याय 2रें पत्र 7वी वळ. तुमी रोडोन दिवचें नाका, तुमी बेजारायण दिवचें नाका. आनी देखून तो म्हणटा आस्त्या तोंडान दिता तो मात्र देवाक मानवता. देखून दिवचें कितलें दिलांगी म्हणलें गरजेचें न्ही मोगाचें न्हू. खंयच्या मोनान दिलांगी म्हणलें गरजेचें. रोडोन मस्तू दिवच्या की आसून इल्लेशें दिल्यार पुरो ताचेर देव बेसांव घालतलो. कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार इल्लेंच मस्तू जाता आनी देवाक करूंक सांगता. देखून आमी आज एक निर्धार घेवंक जाय. दिताना रोडोन न्ही आस्त्या तोंडान दिवन देवाक आमी मोगाचीं जाय जाय. आनी सांपावलो तिमोथेक बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 6वो अध्याय वळ 7 तावन 10 म्हणसर एक भोव आपुरबायाचें लिसांव आमकां तो सांगता. सांपावलो म्हणटा आमी ह्या संवसाराक येताना कितेंय हाडून येवंक ना, वेतानाय कितेंय व्हरून वेचिनाव आमी. देखून म्हणटा दुडवाचो चड मोग करिनाकात. जो कोण दुडवाचो कठीण मोग करता तो जायत्या संगतींनी ताचे वयरच बेजाराय आनी कंत मागोवन घेता. भाव भयणानो, जो कोणाक कठीण दुडवाची आशा आसा तो मनीस दानधर्मी करिना. एका मनशाक कांय उखोल दिना. म्हणटात न्ही गे उश्ट्याच्या हातान कावळ्याक धांवडायना म्हणून मालगड्यांनी सांगलें बेश्टेनी. कित्याक म्हळ्यार जेवताना कांय कावळ्याक धांवडायल्यार हाताक आसलें एक शीत उचलून कांय कावळ्याक मेळात म्हणून देखून तें मालगड्यांनी सांगलें. तसले कंजूस मनीस दान धर्म करनात मोगाच्यानो. थोडे पटी पळयतना विपर्यासी दिसता. थोड्या जाग्यांनी आमकां मंगळुरांत कार पार्किंगाक पूण थोडे जागे दवरल्यात. व्हडल्या कारार येवचे मनीस थोडे पटी सक्कड म्हूण सांगना. थोडे मनीस त्या मनशाक आतां दिना, पाटी येतना दिता म्हणचें. तो मनीस तें वतांत रावून ती चीट काडून भोंवते आसा. तो चिल्लार सादो मनीस, तो व्हडलो शिकलो मनीस तें काम करना. तो दुबळो मनीस तो ताणें परतून आणे कार व्हरून केदळा पाटी येता म्हूण राखो रावाचे गी. बदलाक मोगाच्यानो तूं हांगा वतान सुकताय भावा, दर हे म्हज्या काराचे पार्किंगाचे दर तुका एक 10 रुपये 20 रुपये सर्तीक. सांजेर येतना भुरग्यांक खाले म्हणे व्हरनोस म्हूण सांगल्यार ताच्या तोंडाचेर कसलो प्रजळ जायत. आनी आमकां दितल्यांक बेसांव सुखाचें ना मोगाचें न्हू. देखून आज जेजू आमकां स्पश्ट सांगते आसा आयच्या वांजेलांत 6वो अध्याय वळ 1 तावन 4.
दान धर्मा विशयान शिकोवन येत 3 संगती जेजू स्पश्ट करता. पयलें, मनशांनी पळोवचे खातीर करिनाकात. मनशांनी पळोवचे खातीर करिनाकात. देखून हेचो संदेश मान जोडूंक न्हय, पूण जोडूंक आमी दान करी जाय. दुसरें, दिला म्हणून कोंब पुंकी नाका. दिल्लें सरगार बरोवन आसतलें. आनी तिसरें, जेजू म्हणटा, दाव्या हातान दिल्लें उजव्या हाताक कळना जावं, पूण तुवें दिल्लें देवाक विसरोन वचना. देवाचे दोळे 10,000 सुर्यां प्रासी चड बळा दीक. तशें म्हणटा आसतना देवाक हर एकी दिसता. भाव भयण्यानो, त्या विधवेन लजेन तोंड म्हणले बरी धांपून निमाण्यो आसल्यो 2 रुवयो त्या बॉक्सांत डब्यांत घालता आसतना जेजून पळयलें न्ही गे. बाकी सगळ्यांनी बरोवन ओमताल्यांतलें दिलें. जेजू म्हणालो, तिणें तिचें कितें म्हूण आसा तें सर्वस्व दिलें. आमी कितें केल्यार देवाक तें विसरोन वचना, देवाच्या दोळ्यांत तावन सुकोवन वचना. आनी जुवांव बाप्तिस्तान पयले पोटी ताची लोकांक जिणी बदलूंक आपोवणें म्हणजे एका रितीची एक रितीर ताणें दिल्ल्या वेळार सादे मनीस थंयसर आयले. 3रो अध्याय लुकाचो ओळ 10. साद्या मनशान म्हणाले, आमी कितें करी जाय तो म्हणटाय. आनी त्या साद्या मनशांक जुवांवची जाप पळया कितली सोंपी. कोणा लागीं 2 वस्तुरां आसात, तांतलें एक दिवं दी. कोणा लागीं पोटभरून इल्लेशें जेवंक आसा, तो इल्लेशें वांटून घेवन दी. भाव भयण्यानो, जुवांवन कोणा लागीं एकच दोगलो आसा, तो दिवन तूं उक्तो राव म्हूण सांगूंक ना. तर आज म्हाका आनी तुमकां जुवांव बाबतींत सांगता आसतलो, जर तर तुमचे लागीं 1 डझन आसा जाल्यार तांतलें एक पुणी दिया. कांय उणें पडचें ना मोगाच्यानो. 11 पावचें ना तें आमकां. पुरो खंडी जावनी पुरो. देखून 1 डझन आसल्यार 1 मणी भायर काडूंक आजच निर्धार करी जाय आमी. नाल्यार आमचें क्रिस्तांवपण आनी हे पोटींचें आमचें खरेस्माची आचरण हाका अर्थ नासलें बरी जाता मोगाच्यानो. देखून आमी उडास दवरूंक जाय. देखून कितें आमच्या लागीं इल्लेशें आसा, इल्लेशें वांटून घेवया. सगळें दिवन आमी मार्गार येजे म्हणून देव आशेना, पूण कितें आसा इल्लेशें आमी दी जाय. आनी आतां आमी कितें दिवया? सांजुवांचो वांजेल 3रो अध्याय ओळ 16. देवान संवसाराचो मोग केलो, आपणाच्या पुताक दिलो, आनी तोच जुवांव ताच्या पयल्या वसपांत 3रो अध्याय ओळ 16 म्हणटा, आनी त्या पुतान संवसाराचो इतलो मोग केलो, आपणाचो जीव दिलो. जेजू आज म्हाका आनी तुमकां आमचो जीव दी म्हूण सांगना, पूण जीव आसतना कांय पण लिसें दी म्हूण सांगता आसतलो. तें आमी पळोवया. देखून कोरिंथकारांक बरयल्लें 2रें पत्र 9वो अध्याय ओळ 8 तावन मुखार, तुमकां दिवंक देवाक सकत आसा, सडीत तुमकां लागीं आसतलें, तुमकां उणें पडचें ना म्हणटा. ही भासोवणी मोगाच्यानो. तुमचो बियाळो तो सडयतलो, ग्रेस्तकाय तो तुमकां दितलो, आनी तुमी दिल्ल्या मरिफात जायतीं देवाक अर्गां दितलीं, आनी तुमचे मरिफात देवाक मान आनी महिमा 1000 लोकां तावन मेळटली. आमच्या सगळ्यांच्या तुमच्या आनी म्हज्या आमच्या पिडेक कंतीक बेजारायक दांत येंक दिवचें म्हणली ती गुळी एक वखात जावं दी. आमी असली एक गुळी घे जाय मोगाच्यानो. दांत एक दिवची ती गुळी आमच्या सकड कंती बेजारायक आनी पिडेक एक वखात जावं दी. बुकेन मोरतल्या मनशा पासत एक कण तेर्स भेटयत आसतना एक कॉप नीस दिवं की म्हाका आनी तुमकां तस्सो देव बरें मोन दिवं दी. आनी आतां दिवचें म्हणटना फकत पयशे मात्र गी मोगाच्यानो. पयशे वय, पूण तें एक मात्र जायतें नीत आमी दी जाय. आनी एकल्याक कितें फावो आसा तें आमी दिवंक शिका जाय. हुशार भुरगीं आसात हांगा तुमचे मदें, तुमकां देवान मस्त तकली दिल्या. तुमच्या शेजारच्या दुबळ्यान दुबळ्या 4 जाणां भुरग्यांक सांजेर एक धर्मार्थ ट्युशन दिया. तुमचें बरेंपण वांटून घेया. युवजनांनो, तुमची सेवा तुमच्या समाजेक, तुमच्या फिरगजेक मेळोवन दी. तुमच्या घरांत तुमच्या आवय बापायक तुमी एक आधार जाय जाय. तांकां केदींच कंती बेजाराय घालचें न्ही. तुमी दी जाय तांकां खांद तुमचो आधार. रक्तदान आमी करयेत, आमचे दोळे आमी दान जावन दिवयेत. एक रात कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार आस्पत्रेंत जावं दी 1-2 घंटे कोणा एका पिडेस्त सांगता आमी करशीत. अप्रूप खंयच्या एका अनाथाश्रमाक या प्रायवतांच्या घरा वचून इल्लीशी सेवा आमी दिवयेत. सांगत अस एक भोव गरजेचें. दिवचें म्हणटा आसतना उर्बेवंत तरणाट्यांनी समर्पीत जिणेक उदारपणी दाखय जाय मोगाच्यानो. आनी हाका घरच्यांनी उत्तेजन दी जाय. तुमी तुमच्या सगळ्या पासी एक उत्तेजन भोव गरजेचें.
देव आमच्या रिणांत पडचो ना. तांकी बायलें देव आमचें तावन विसारचो ना मोगाच्यानो, पूण तांकी भितरलें करिना जाल्यार देव म्हाका आनी तुमकां सोडचो ना. आखेर करच्या फुडें परत हिंच उतरां मोगाच्यानो, देव आमच्या रिणांत पडचो ना. आमी कितें दिल्यार देवान आमकां दिल्लें आमी फाटीं दिवचें. देखून देव म्हज्या आनी तुमच्या तांकी बायलें विसारचो ना, पूण तांकी भितरलें करिना जाल्यार खंडीत जावनी सोडचो ना. देवाक आज आमी अर्घां दिवया. आमची मंगळुरी समुदाय एका रितीन दान धर्म करच्यान मस्त मुखार आसा. विविध संस्थां मरिफात हांव नांवां कोणाचीं काडिना, करोडांनी रुपये आमी जमो करून क्रिस्तांवांक न्ही हेर आमच्या भावंडांक, विविध धर्माच्या भावंडांक आमी जायती कुमोग केल्या. बरो देव मुखल्या दिसांनी आनी असली बरीं कामां करून जायत्या मरिफात त्या देवाक मान आनी महिमा मेळोवंक आमकां उपयोग करूं दी. आमचें दान आनी धर्म ह्या करेजमांत आनी मुखल्या दिसांनी मान जोडूंक न्ही, देवा तावन पून जोडूंक आमी करया. आमेन.